हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य जीवनांतू तान प्रायरी कर्ण प्रायरी म्हणजे मांतर प्रायरी केदनाय कष्ट ना आशिना जन्म जायत दोरनो सगळ्यांक विंग विंगड नमुन्याचे कष्ट जातात. चेडवा कष्ट विंगड असं तरुणप्राय जनक विंगड कष्ट असतं. म्हातारपणांत विंगड कष्ट असतं. पण कष्ट काय चुकना आणि सान असताना चांगले पुरा कष्ट आव सोपोसू सहन करता ती. चेडा कष्ट जाल्ले आव सोपोसू कष्ट करून कष्ट काणू तांकां कष्ट निवारण करता ती. पण तरणाकुंड जाले मागीर प्राय जाले मागीर मिडल एज जाले मागीर ते पुरा कष्ट स्वता बेर करता पडता. तांतू मस्त जण कष्ट सहन करच्याक जायना म्हणून हात बरे करतात. म्हाका जायना आनी जायना आनी हांव आतां म्हाका आनी जीवन कंटिन्यू करचें जायना. भारी कष्ट आसा ती. देखील सहन शक्ती उणी पडता आसता म्हणून. ಕೆಲವು जण लायक कोन्नु कष्ट फेस करता ती. आणि ಕೆಲವು जण खुशी खुशी लायक कोन्नु सुखांतुची खुशेन ते पुरा कष्ट सहन करतात. ते कष्ट सगळ्यांक आसा. पण त्या कष्टा विशयांतू आमगेल रिस्पॉन्स विंगड विंगड आसा. ते कशी म्हळ्यार आमगेल भितर एक आंतरिक शक्ती आसा. इनर स्ट्रेंथ. प्रत्येका भितर एक सहन शक्ती आसा. आध्यात्मिक बल आसा. जावं आध्यात्मिक बल ना. ते विंगड विंगड नमुना आमगेले कशी कर्मा स्थिती आसा, आमगेले कसन पूर्व कर्म आसा, आमगेले कशानी कुटुंबीय परिस्थिती आसा, त्या नमुन्यांत आमकां कष्ट येता ती आणि त्या नमुन्यांत आमकां ते कष्ट असह्य जाता ती नातल्यार खुशेन आमी ताका फेस करूं येता. त्या खातीर आमकां दिसता की केन्ना केन्नाय तरणाकुंडी मनुष्य लायक करून हसता हसता कॅन्सर सहन करता ती आणि कसं कसं नाही घरांत तुले भयंकर कष्ट फायनान्शियल डिफिकल्टी सहन करता ती. हांव सोप्प दोगांकय कॅन्सर आसता अशी मस्त कुटुंब मुगत आसा ती. त्या भाव बामूण बाय लायक करून हँडल करता ती. डिस्टर्ब जायना ती. कोणाकय तांगेले डिस्टर्बन्स गोत्तू जायना. आनी केलाव कडेन हांव पळयता चिक्के सैत जाल्यारय तांगेले कितले घरांतू कष्ट आसा ती. बिलकुल सहन करची शक्ती ना. म्हाका जायना म्हणजे इतलें आयक पडटा. कसनय आयक पडना म्हाका. त्या खातीर प्रत्येक मनशाक बायले मनीस असो दादले मनीस असो तांकां ही आंतरिक शक्ती डेव्हलप करच्यो मस्त अगत्य आसा. कारण कोणाकय कष्ट चुकील ना. हांव आंतरिक शक्तीन तूं भारी वीक आसा म्हूण लायक म्हगेले कष्ट म्हाका कॅन्सल जायना ती. कोणाकय मस्त कष्ट आसा म्हूण लायक तांगेलेय कष्ट कॅन्सल जायना ती. कोणाकय मस्त शक्ती आसा भितरी तांगेले कष्ट कळून जायना ती. त्या खातीर केन्ना आमगेले कष्ट अनिवार्य आसा ती तेन्ना आमकां सगळ्यांक आंतरिक शक्ती डेव्हलप करपाची पडटा. नातल्यार आमी नित्य नित्य पूर्ण आयुश्य रड्डून काडचें जायना. रोवन रोवन काडचें जायना. आमगेलें आयुश्य आनंदमयो बी आसा. आमी खुशी खुशी आनंदांतू हें जीवन आमी काडटा. त्या खातीर आमकां जीवन दिलां. आमी सच्चिदानंद देवाले अंश आसा ती. आमी आनंद आसा ती. पण आमगेले दुर्बळ जावन म्हळ्यार भितर आमी दुर्बळ आसून ते आमकां सहन करूं जायना.
ताका तरी आमी जप करचो. आम्ही पळयता ती वैष्णव जेन्ना कोणी जप करता ती दिक्षा घेतल्या मस्त मस्त जप करता आसता ती. तांणी व्हडली भयंकर कश्ट लायक करून सहन करतात. केवळ सहन करना ती. देवाक धन्यवाद दिता ती. थँक यू माय लॉर्ड. तुम्ही आमकां कश्ट दिले. आमकां भारी पुरा दिव्य आध्यात्मिक अनुभूती जाता. अशी तांणी म्हणटा ती. हे कश्ट आसा म्हणून आमकां मस्त नमुन्याचे अनुभूती, साक्षात्कार, रिअलायझेशन जाता असं. नातल्यार आमी साधारण नमुन्याक कश्ट भोगतना कोणाकय अनुभूती जायना, आध्यात्मिक अनुभूती. केन्ना आमी भक्त जाता ती आनी केन्ना आमी जप करता ती. प्रत्येक कश्ट आमकां दिव्य आध्यात्मिक अनुभूती दिता. आनी केन्नाय सूख केन्ना येता, तर सूख आमकां मस्त शिकयना. आमकां मस्त शिक्षण, उपदेशू सुखांतू प्राप्त जायना. कश्टांतू आमी मस्त शिकचे. आमगेले वास्तवीक म्हळ्यार सत्य आमगेले आध्यात्मिक उन्नती या इंटरनल प्रोग्रेस म्हूण येता. ते केन्ना जाता? कश्टांतू जाता. कश्टांतू मनुष्य मॅच्युअर जाता, परिपूर्ण जाता. आणि त्या कष्टांतून तागेली परिपूर्णता, मॅच्युरिटी सगळ्यांक उपयोग आसा. ते कोणाला मनशाला कोण अनुभूती प्राप्त जाता, त्या मनशालो सगळ्यांक उपयोग आसा. तागेले पळोवन मस्त जाणांक शक्ती प्राप्त जाता. कशे नमुने तो ते देवाल नांव घेवन भक्ती करून कशी आईल संकट व्हड संकट कशी लायक करून सहन करता आसता. कशी लायक करून तूं मुखार वता आसता. केन्नाय बयसना सकाळी. हात वयर करून बयसना, की म्हाका आनी जायना अशें केन्नाय म्हणना. कितली व्हडली कश्ट येता आसता तेन्नाय राबून आसा. लायक करून मुखार वता आसता. ते आध्यात्मिक शक्ती, आंतरिक आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त करचे खातीर नित्य जप करता. आनी केन्ना जप करता? कश्ट आयल मागीर जप करता तिची. कश्ट नासतनाय जप करता. अशें म्हळ्यार आमगे आर्मीन सांगिल्लें आसा, की केन्ना वॉर ना आसता पळय, तेन्ना लायक प्रॅक्टीस करता. केन्ना वॉर ना आशिल्लें तेन्ना लायक प्रॅक्टीस केल्यारी केन्ना वॉर सुरू जाता, तेन्ना रगत मस्त भायर पडना. इफ यू स्वेट ड्युरिंग द पीस, यू विल ब्लीड लेस ड्युरिंग द वॉर. कश्ट आयले मागीर जप करता तिची, पण कश्ट नासतना लायक करून जप करता. इन्वेस्ट करता. तेन्ना आमगेले आध्यात्मिक शक्ती सुरवेत धरून लायक जाता. आनी मागीर ताचे वयर केन्ना कश्ट येता ती, तेन्ना त्या कश्टाचे इतले कश्ट जायना. एका तरी सगळ्यांक विनंती आसा. कश्ट आयले मागीर आमगेलो स्वभाव आसा, की "हे देवा खंय आसा तूं? म्हाका वाचय." हे आमगेलो स्वभाव आसा. पण कोण आध्यात्मिक जिवनांत तो आसा, कोण बुद्धिमान आसा, आध्यात्मिक बुद्धिमान आसा, ताका गोत आसा, की वास्तवीक शक्ती आमकां केन्ना मेळटा, केन्ना शांती आसता, केन्ना कश्ट ना. तेन्ना आमी जप करून आध्यात्मिक शक्ती अर्जन करता. मागीर ती शक्ती आमकां कश्टा वेळार उपयोग येता. हे सगळ्यांक विनंती. कश्ट आयले मागीर हांव देवालें नांव घेता, अशें करूं नाका ती. जेन्ना सकट सांग आसा, घरांत लढाई ना, फायनान्शियल डिफिकल्टी ना, सगळा लायक चल्लेलें आसा, तेन्ना सगळ्यांनी लायक करून जप करता. प्रत्येक उत्सवाक, प्रत्येक एकादशीक लायक करून मन लावन स्ट्रॉंग जप करता. त्या जपा निमित्त दिव्य शक्ती निर्माण जाता. आनी ती आमकां सुखा वेळारी, दुख्खा वेळारी प्रत्येक वेळारी आमकां ती उपयोगा येता. आनी आमगेलें जीवन धन्य जाता. हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. Any Hare question? Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Sir Prabhuji, very nicely you explained how to develop our inner strength, sir, and chanting Korno. And actually, this is correct. Actually, just asana we then remember the Lord. For then Sukanta mi visarnati. So, tumge like army example is apt. Sir, we can quickly take two questions. Hare Krishna Mataji, कोणाक question निमगूक असल्यारी unmute करून quickly निमगे येते. Hare Krishna.
Anybody? Yes. ओके, नो प्रॉब्लेम. हरे अनेक कृष्ण पंथ. हा, हरे Jain. कोण उलयता? दंडवत प्रणाम जयंती माताजी. हा, हरी बोल. येस, हरे 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 कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. येस. प्रभुजी ಭಾಗವತನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೊಳ್ಳಾರಿ ವಿಂಗಡ್ ಕස්සಲೆ ಬುಕ್ ವಜ್ಜಿನಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ವಜ್ಜುಚೆ कितली इम्पॉर्टंट अस म्हण म्हाका कळूकाशे. आमगेल संप्रदायांतू 3 प्रमुख शास्त्र. तकडा पयलीं सूर आहे भगवद्गीता, ताजे मागीर भागवत, ताजे मागीर चैतन्य चरितामृत. भगवद्गीता वाचिल्यार मागीर आमी शरणागती थंय पावता ती. भागवत शरणागती ह्या पॉइंटार सुरू जाता आणि भागवता एंड कृष्ण प्रेम मोग जाता कृष्णावर. आणि चैतन्य चरितामृत कोणाक देवाल मोग जाला सांगेल काणी. कोणी भागवतान तू शरणागती जावन मोग करून साधन करून मोग निर्माण केला अशी पुरा भक्ताल कहाणी चैतन्य चरितामृत. त्या खातीर सुरवेक भगवद्गीता वाचुका लायक करून ताजे मागीर भागवत लायक करून वाचुका आनी ताजे मागीर आमी चैतन्य चरितामृत वाचुका. पण जंप करचे नजा. भगवद्गीता काढले शिवाय वाचले शिवाय भागवत वाचुचे नजा आणि भागवत वाचून जाले मागीर चैतन्य चरितामृत वाचुका. हरी बोल. हरे आणि कृष्ण प्रश्न प्रभुजी. असतील? हरे कृष्णा. Hare Krishna. धन्यवाद. Anybody has questions? Hare Krishna Mataji quickly. Prabhuji, one question I'll ask. होय, होय. Yes. जे वैष्णव नामप्रदांतो चारीच आम्ही सांगताची वैदिक शास्त्राचे व प्रमाणाचे खंडन करचे म्हणून ताजे अर्थ कशे प्रभुजी? ताजे अर्थ म्हळ्यार वैदिक शास्त्र आमकां सिद्धांत फिलॉसॉफी आणि ते देवाल वचन धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणित. शास्त्र म्हळ्यार कसं नाही, शास्त्र देवान सांगेल वचन आणि देवाल सांगेल वचन आमगेले आचार्य व्यासमुनी ते बरयता ती. तांणी कसं बरयता ती, तांगेले मत बरयना ती, देवाल मत बरयतात, देवाल उपदेश सांगता ती. त्या खातीर केन्ना आमी देवान सांगेल मत खंडन करतात. हे बद्द ना, हे पुरो फट्टी आसा. त्या मनशाले आध्यात्मिक प्रगती केन्नाय जायना. अन्नाल घातल्यार राबचे आसता तुमकां, अन्नान सांगेल आयकुचें ना. इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू हॅपी. शास्त्र पुरा वैदिक शास्त्र वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो. ते पुरा वैदिक शास्त्र वाचून कोणाक आमकां जाणून घेवचें आसा? देवाक. म्हाका देव म्हणटा आसता अहम एव वेद्यो. म्हाका मेगेल विशयान तूं गोतू जावका म्हणून तुमी वेद वाचूचे आसा. हांवच वेद आसा. वेदांतुल्यान म्हाकाचे तुमी अनुभूत करचे आसा. अशी वेद आसा ती. स्वता देव वेद आसा. स्वता वेदांतुल्यान देवान उपदेश केल्लो आसा. स्वता वेदांतुल्यान देवाक आमकां गोतू जावचें आसा. तर त्या वेदाक आमी खंडन केल्यार कशें आमकां देव गोतू जाता? कशें आमकां देवा विशयी साक्षात्कार जाता? साध्य ना तें. त्या निमित्त गुरु साधू आणि शास्त्र या त्रिकोणांतू आमकां प्रभुका केन्नाय. गुरु कसं म्हणटा ती, शास्त्र कसं म्हणला ते गुरु सांगतात. साधू कसं म्हणटा ती, शास्त्र कसं सांगला साधू म्हणटा ती. ते गुरु आणि साधू तांगेले बेस शास्त्र असतं ना, वैदिक शास्त्र. वैदिक शास्त्र बेसिस फाउंडेशन. ते वाजूकातीचे आणि तांतू केन्नाय खंडन करचे ना. कोणाक खंडन आसता, कोणा विश्वास ना, तांगेली आध्यात्मिक प्रगती जावचे साध्य ना. दिस इज 100% फॅक्च्युअल.